लायक बरें आसलें एक्सपिरियन्स। हांव सद्या रिकॉर्ड होल्डर इन बेंच एंड स्कॉट। माझे मम्मा पप्पा सगळे सपोर्ट करता, थँक्यू फॉर दॅट। बट मातशे गव्हर्मेंटान आनी आमकां सपोर्ट दिवचे। असोसिएशन आमचे गोवाचे असोसिएशन आसा पावर लिफ्टिंग आमकां खूप सपोर्ट करता। आम्ही जरी आमचे पैसे मोडून हे केले तरी आमकां सदांच त्यांचो सपोर्ट आसा। थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे प्रसाद सर, तशेंच संकल्प सर आमकां सदांच आमच्या वांगडा आसता। गोवान बरी कॉम्पिटिशनां करता आणि आमकां फुडें काडून आमकां मेडलां काडपाक चान्स दिता म्हणून हांव तेंचे थँक्यू म्हणटा। बॉडीजची टीम आयज राजस्थानान गेली आणि 14 भुरगे आमचे पार्टिसिपेटूय केला आणि आमकां इतली मेडल्सूय मेळ्ळा। आयज आमचे प्राजनान आमचे आयज रिकॉर्ड होल्डर ते नॅशनल रिकॉर्ड तेणी केला आणि आयज आमकां खरेंच खूब बरें दिसता। आयज तेणी रिकॉर्ड होल्डर ते गायत्री गेला न्हू, गायत्री आनी एकटे चेडूं आहा तेणी ओवरऑल गोल्ड काडला, तेणी ब्रॉन्झूय काडला। सो खरेंच बरें दिसता। आयज इतली व्हडली टीम आमी वयता, पूण एक मात मनाक हे जाता की भुरग्यांक न्हू त्रास जाता। पेरंट्सा कडल्यान आमकां सांगचें पडटा की तुमी एक्सपेंडिचर करा म्हणून। हे खरेंच खूब बरें दिसना सांगपाक, पूण गव्हर्मेंट सपोज आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमकां हे आनीक बरें दिसतलें सांगपाक की आमी गव्हर्मेंट करता, सो पेरंट्सान करपाची गरज ना म्हणून। सो तुमच्या कडल्यान इतलेंच की गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचो म्हणून। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी स्पेशली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आख्खे आमचे टीमीक, गोंयचे टीमीक जी पावर लिफ्टिंगची टीम आसा त्यांनी जे हिसपान आयज नॅशनलाक रिप्रेझेंट जाले, जे राजस्थानान कॉम्पिटिशन जाल्लेले जून 5 ते जून 6 to 9 पर्यंत। सो तेजे भितर आमचे गोंयसून खूप जाणांनी आमचे वांटेकार घेतलेले। टोटल 14 जण रिप्रेझेंट जाले, तेजे भितर एक कोच आणि मॅनेजर आसलेले। मॅनेजर आमचे मनीषा गिरप आसलेले आणि आमचो कोच आसलो तो प्रसाद नायक आसलेलो। त्याच प्रमाणे माझे बापकडे मित्र बाप मुकेश गिरप, तो सदांच आमच्या यंगस्टरांक फुडें काडपाक लागून तेजे प्रयत्न चालू आसात। जे हांगा बाब गणपत वय आसा आमच्या बरोबर आनी जी टीम जेंच्यांनी आयज गोल्ड मेडल जिखला, सिल्वर जिखला, ब्रॉन्झ जिखला, अशें तेंच्यांनी टोटल 6 मेडल्स जिखलेले आसा आयज ह्या कॉम्पिटिशनाक। सो इट इज अ प्राउड मुमेंट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा आनी स्पेशली आमचे मुर्मुगांवूय, कित्याक आमचे मुर्मुगांवासून तेंचे रिप्रेझेंटेशन आसलेले आनी तेच्या लागून हांव तेंकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता। सो एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तेंकां धाकटोसो फेलिसिटेशन केला, बट फक्त तेंकां खंय तरी सपोर्ट करपा लागून। आयज ते जाणा ती आयज जे हिसपान मेहनत करता, जे त्रास काडटा आनी ते स्वताच्या कश्टेचेर आनी स्वताच्या बुद्दीचेर ते आयज फुडाकार घेतलेलो आसा। मेडल लागला तो ओवरऑल गोल्ड लागला, तेणे रेकॉर्ड तोडला स्कॉट बेंच एंड डेट। ओवरऑल तेका गोल्ड लागला आणि इंडिव्हिज्युअल तेका गोल्ड लागला। सेकंड ओवरऑल लागला तो ब्रॉन्झ आणि थर्ड लागला तो इंडिव्हिज्युअल गोल्ड लागला आणि अनेक लागला तो 120+ ब्रॉन्झ लागला। सो कितें सांगू सोदता एक्सपिरियन्स आनी हेचे बद्दल? एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचे प्लेयरांक। सो हेच्या पयलीं गव्हर्मेंटान आमकां केला सपोर्ट केला ना म्हणना, पूण जाता तितलें चड करपाक जाय। जे कितें जाता ते आमकां ते सफिशियंट जायना, ते फायनान्शियली खूब त्रास जाता। हो जो स्पोर्ट जाता तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम, तितून खूब त्रास लागता आमकां। म्हणल्यार आतां हेच्या म्हणटा त्या आमदारान की खूब त्रास काडटा भुरगे, लिटरली खूब त्रास काडटा भुरगे आमचे। सो आमकां जाय की गव्हर्मेंटाक खूब सपोर्ट करचे।